हो पळयात पारोडेचो पूल। दर वर्सा पावसात हुवारा आयलो की हो पूल बुडटा। आता जाल्यार ह्या पुलाची सामकी अवतिकाय जाल्या। रेलिंगां मोडल्यात, पुलाचेर फोंडकुलां पडल्यात। पुलाच्या कुशीक आशिल्ल्या संरक्षण वण्टीक लेगीत वेऱ्यो गेल्यात। दर दिसा भरपूर प्रमाणात ह्या पुलावयल्यान लोक यो वच करतात। पुलाची वायट स्थिती जाल्ल्यान आता थळाव्या मदीं भयाचें वातावरण पातळ्ळां। पळय आमी आतां एक हो इशू खूब टायम जालो पळयता, खूब टायम जालो इशू काडटा। एवरी सिजनाक आमचो हो पूल बुडटा, तो सबमर्ज जाता। सो एवरी टायम आमी पंचायतींतल्यान रेजोल्यूशन घेता, पंचायतींतल्यान वयर पळोवपाक लायता, हें करपाक लायता। पूण अजून तरी म्हाका तर दिसना एक स्ट्रॉंग तशें हांगा एक इन्स्पेक्शन रोडाचें जाला काय कितें अजून तरी म्हाका दिसना। कित्याक दिसता जाल्यार हें काम जावपाक जाय। कित्याक हांगा खुबशे लोक येवन गेले, खुबशे मिनिस्टर येवन गेले। आमचो लेट मनोहर पर्रीकर सुद्दां हांगा येवन गेलो आनी तेणें बी एश्योरन्स दिल्लें की बाबा आपूण जाता तितके बेगीन हें सॉल्व करता म्हणून। पूण आज म्हणल्यार म्हाका तर दिसना कांय अशें जालें अशें। सो आतांय बी आमचो आमदार येवन गेलो हांगा, सो तो आपलें काम करून गेल्लो आसा। सो आनी एक दुसऱ्या आमदाराक लागता। कोण तो आमदार? आमचो एल्टन आमदार येवन गेला। सो दुसरो आमचो आमदार आसा कुंकळचो, तेज्याय कडेन मागता तेणेंय आमी इन्स्पेक्शन पळोवपाक जाय आसलें। युरिया आलेमांव येवपाक जाय आसलें। आनी दोनी कडेन हांगा प्रॉब्लम आसा। पूल बुडटा तो बुडटा, नेक्स्ट आमचो तो रोडूय बुडटा। सो आमकां मेन सोल्युशन हें दोनी एक पुलाचेंच ना, दोनीचें बरोबर सोल्युशन जावपाक जाय जाल्यारूच तो पूल एक आपलो सेफ उरतलो। आनी आज हांगा पळोवपाक गेल्यार हांगा खूब सेफ्टीचो इश्यू आसा। हांगा लोक आतां गणपती पावपाक चवथीक घेतले पळोवंक शकता, धड कोसोवपाचें आसा, हें हालता धड। सो हांगा आतां फाल्यां लोक गणपती पावपाक येतले, विसर्जन करपाक येतले, तेन्ना हांगा सेफ्टीचो क्वेश्चन आसा। पूल बुडप म्हणजेच आख्खोच रोड सुद्दां बुडून वता। कमी म्हणल्यार एक 100-150 घरां तरी साम पॅक जावन वतात। मागीर तांकां कसली वाट ना। ती उदकांतल्यान एक तर तांणी घरांकूच बसून रावचें पडटा, नाजाल्यार भुरग्यांक मजा भायर नासतात। ह्या पुलाची खंय तरी हें करपाक जाय जाल्यार तूं हवेडे गांवां वचपाक तरी तुमकां कितें तरी बऱ्या पडटलें। पूल वयर काडले जाल्यार आमकां ह्या सायडीच्यान हवेड्यां, मडगांव बिडगांव खंयी वचपाक रोड ओपन मेळटा। दुसरें तशें काराळे वयर काडले जायत आमी ती लायन क्लियर जाता आमकां। तशें काराळे वयर काडले म्हण जायना, पूल हांगाय काडले म्हण हांगा बुडटा तें उत्तर वयर काडलें जायत। देसायवाडो बाजारां सगळीं बंद उरतात, पॅक उरतात। चारूय घरां लागून कितें करता तें गोवोरमेंटान सारकी ताजेर स्टडी करून सगळ्यांकच फायदो जातलो हें पळोवन करपाक जाय। पुलाचे जाल्ले अवतिकाये विशीं PWD तशेंच आमदारांक कळयलां अशें आवेडेचो सरपंच भुपेंद्र देसायान सांगलें। आमी ग्रामसभेचो क्वेश्चन येतकीर आमी स्ट्रेंथ चेक करपाक टोटल डिपार्टमेंटाक धाडला, ती फक्त फिटनस चेक करपाक जाय आसली। आनी आमच्या दोनी डिपार्टमेंटां PWD आनी रिवर नॅविगेशनाक आमी लेटर केला। तुमकां दिसता खरें हे पुलाचें आतां हे कंडिशन सामकी वायट आसा? तेजी कंडिशन वायट म्हणल्यार आतां खूब वर्सां जाल्यार त्या पुलाक। तो पूल दिसता म्हाका जाल्यार आतां 50-60 वर्सां तरी जाल्ले आसतली, की आमी खूब पयलीं तो पूल। तेज नंतर केन्ना म्हाका दिसना म्हाका स्ट्रेंथ चेक केलो म्हणून कोणें। इतले वर्सां नंतर आमचे स्ट्रेंथ चेक करपा लागून ताका आमी लेटर केला। आनी ताका आमी कितें जाता, तो पूल आसा तो 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी येता, एक खालसेत आनी एक आमगेली केपें। आमकां 2 MLA लागतात। MLA येवन आमकां आश्वासन दिलें आसा की तें करता म्हणून, कितें आसा प्रोसिजर करून आमी तें करया म्हणून, सॉर्ट आवट करया म्हणून सद्या म्हणल्यार। आतां सद्या जे होल जाल्या ना, रेलिंग्स मोडल्या, सायडीक क्रॅक्स येयला, तेजेर कितें करपाक थारायलां? आमी कितें केल्लें तो दुर्गेलीचो म्हणल्यार मे म्हयन्या एंडाक पावस एक म्हयनोभर पयलीं आमी तेजेर डांबोर घातलो, मिक्स घातलो। आनी तो कितें पॅक पडलें तें हें केलें। पूण ह्या कितें पावस झडलो तेन्ना ताका सायडींतल्यान एक बारीकसो क्रॅक दिश्टी पडटा आनी वयलो सगळो डांबोर गेलो आनी रेलिंग्स मोडोन भितर पडले। ते आमी PWD कळयलें आसा आनी तेजी पयलीं मोडली ती PWDन केल्ली। गोमंतक TV खातीर सांगेच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकार।